सर सध्या भाजपचे कार्यकर्ते बऱ्यापैकी काम करतात आणि आपापलो जो उमेदवार दिता तो उमेदवार निवडून जाय म्हणून ते रात दीस मेहनत घेता. कोरगाव म्हणजे हरमलची आजची जी जिल्हा परिषदची निवडणूक झाली तेतून भाजपचो उमेदवार काही मताने पडलो, पण जो विरोधी उमेदवार आशिल्लो त्याचे भाजपान म्हणजे मुख्यमंत्र्यान बऱ्यापैकी स्वागत केले. आता कार्यकर्त्यांक हेतून तर खूप दुःख झाला. याचेर तुमचें कितें म्हणणें सर? जेन्ना पळय कोण चिकून येता ताका हें तूं म्हजो न्ही तर तूं सायडीन राव अशें हांव म्हणूंक शकना. कारण सरकार वेगळो आनी पक्षान आपले जे कोण उमेदवार आसा ते जिखून हाडपाचो सगळोच प्रयत्न करप आसता. ताजे नंतर जो कोण पळय तो जर दुसरो जिखून आयला ताणें जर म्हटलें की आपल्याक त्या सरकाराक पाठिंबो आसा किंवा आपली कामां जावपाक जाय म्हणून जर सरकारा कडेन जर ताणें जर प्रेजेंटेशन दिलें ताका निकालच दिवपाक जाय. हे हातूंत कांय अतिशयोक्ती ना. आतां जर उलयलें जाल्यार आमच्या आतां फाटल्या वेळाचेर सुद्दां तुमी पळयलां आमी मोगो आनी आमी दोगी दुस्मान आशिल्ले म्हणजे इलेक्शनाक, पण जिखून येतकीर सरकाराक भितर तांचो पाठिंबो घेवन तांकां मंत्री मंडळान केल्लें. कारण हो एक भाग आसता नंबर गेमाचो. कारण राज्य जर स्थिर असलें जाल्यार प्रगती पथाचेर वचपाक एक बरी वाट मेळटा. आनी ऑपोजिशनाचें काम करप ना म्हणून कोणें सांगलां म्हणजे हो प्रश्न तुमी विचारलो आनी हांव उलटो प्रश्न विचारता म्हणजे तो ऑपोजिशन अशें तरी ताणें जर म्हटलें आपल्या म्हणजे तुका आमी तुजें कामूच करचें ना अशें म्हणूं शकता. लोकशाये भितर तो जिखून आयला ताकाय तितलोच अधिकार आसा. परत जेन्ना पळय इलेक्शन जातलें तितले जोमात ताजे विरोध जाताले विरोधांचो घडटलें.